एक व्हडलो स्कॅम हो बीजेपी गव्हर्नमेंट आणि स्कॅम हे कंटिन्युअस एव्हरी सिंगल डे हे चालूच असतात. आज जेन्ना आमी सकाळी उठले तेन्ना पेपर वाचपाक स्टार्ट केले तेन्ना एका पेपराचेर एक हेडलायन्स असली आणि ती हेडलायन म्हटल्यार वेलनेस खरेदी कॅकच्या स्कॅनर खाली. म्हटल्यार वेलनेसा कडल्यान जे परचेस केला जीएमसीन ते कॅगाच्या रडाराच्या अंडर आसा, स्कॅनराच्या अंडर आसा. आणि ही ती हेडलायन असली. हो आयचो गोवन वार्ताचो पेपर. सकाळी न्यूज येयली येदी व्हडली 162 crore 162.96 ऑलमोस्ट 163 करोडाचो बिलांचे हांगा स्कॅम जाल्लो आहा. आता ऑलमोस्ट ह्या गजालीक सकाळी पेपर रिलीज जावन पेपर भायर पडून आता ऑलमोस्ट 12-15 वरां जाली. पूण अजून पर्यंत खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो खंयच्याच पॉलिटिकल लिडराचो हेचेर आवाज ना. विजय सरदेसाय आपले तोंड बंद करून आसा. जो कला अकादमीच्या 50 करोडाचेर इतलो व्हडलो बोवाळ मारतालो, आज हांगा 160 करोडाचो प्रश्न आहा जो दोगी आहा. काँग्रेस लिडर युरी आलेमाव तोय वोगी आहा. आम आदमी पार्टी वोगी आहा आणि बाकीचे पॉलिटिकल लिडर्स जे आसा ते सगळे वोगी आहा. कित्याक? रिजन तांकां खबर आसतली. आता एक टाइम आमी लायव्ह गेला, आमी उलयला म्हणून फाल्यां एक टाइम उठात ते जागे जायत, वी डोंट नो. पूण आपणाक जाय ते स्कॅमाचेर उलोवप, आपणाक जाय तो इश्यू व्हडलो करून दाखोवप आणि जो मेन इश्यू आसा गोंयकाराच्या हेल्थाचो, लायफ अँड डेथ जे म्हणटा आमी जे जीएमसीन आसा त्याचो जो प्रश्न आसा, इश्यू आसा, हेचेर हे सगळे वोगी आहा. विश्वजीत राणेंक ते भियाता काय विश्वजीत राणे वांगडा कसली सेटिंग केला काय वेलनेस फार्मासी आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडपाक तेंची कितें बरेपण आहा काय? हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह, एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आमकां सगळ्यांक पडटा. आता हो स्कॅम कितें? हेच्या पयलीं आमी एक लायव्ह व्हिडिओ केल्लो. तितून आमी दाखयल्ले की वेलनेस फार्मासी जी आसा, जी गोंयान आयज सगळीकडे वचत आसा, सगळ्या सिटीनी जाल्यार आतां गांवांनी जावपाक चालू जाल्ली आहा, बारीक टाउनानूय जावपाक चालू जाल्ली आहा. आणि ही वेलनेस फार्मासी जीएमसीन जी आसा ती जीएमसीतल्या पेशंटांक एमआरपीचेर वखदां दिता आणि हीच फार्मासी आपल्या दुसऱ्या आउटलेटान लायक पणजे जर घेतले, सेम वखद जर तुवें प्रिस्क्रिप्शन घेवन जर तूं पणजे गेलो जाल्यार पणजे तुका 10% डिस्काउंट दिता. जे एक्चुअली परते आसपाक जाय आसले. जीएमसीन लोकांक डिस्काउंट मेळपाक जाय आसलो आणि भायर दिता ना ती तेंची चॉयस आसपाक जाय आसली. बट हांगा विश्वजीत राण्याचो मोग ह्या वेलनेसाचेर इतलो आसा की आमची गोंयची फार्मासी काडून, आमच्या गोंयच्या फार्मासीवाल्यांक काबार करून तेने 2018 ही वेलनेस फार्मासी गोंयान हाडली. वेलनेस फार्मासी कडल्यान वखदां घेवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट तेणी सायन केलो आणि ती वखदां सुद्धा एमआरपीचेर घेतले म्हणून तेंच्यांनी सायन केला. हेचेरूय आमकां डिटेलान वचपाक जाय. आमी वयतले आनी तुमकां सांगतले. इमेजीन एक येदे व्हडली जीएमसी जी आसा आमची, ती जीएमसी एमआरपीचेर वेलनेसा कडल्यान वखदां घेता.
एमआरपीचेर म्हटल्यार डिस्काउंट काय ना, पूण तीच फार्मासी जनरल पब्लिकाक सिटीन वचत जाल्यार तुका 10% डिस्काउंट दिता. एक 500 रुपयाची वखदां घेतल्यार तुका 50 रुपया ऑफ मेळटा. पूण हांगा 160 करोडाचे वर तेंच्यांनी अजून मेरेन तेंच्या कडल्यान घेतला, स्टॉक घेतला, पूण तेचेर एमआरपीचेर घेतला. आता मेन पेपराचेर, गोंयच्या एका लोकल मेन पेपराचेर येदी व्हडली हेडलायन येता, भितर हो स्कॅम येता 162 करोड. म्हटल्यार हे केदे व्हडले सेटिंग ते इमॅजिन करा. पयलीं म्हटल्यार एमआरपीचेर ते वखदां घेता म्हटल्यार थंय जर 10% डिस्काउंट, जर 10% डिस्काउंट जर जनरल पब्लिकाक मेळटा, 10% डिस्काउंट जीएमसीक कित्याक मेळना? जाल्यार जीएमसीक जर ते दितात, भितरल्यान जर दिता 10% डिस्काउंट, जाल्यार हे 10% वयता कोणाक? आता 160 करोडाचे जर 10% घेवपाक गेले जाल्यार 16 करोड, हे 16 करोड गेले कोणाक? आयज सीबीआयचो हेचो येयलो रिपोर्ट येयलो की आमच्याकडे एकूय हे ना, केस ना, गोंयान करप्शन फ्री आहा म्हणून. जाल्यार हे कितें? हे 160 करोडाचे हे हो घोटाळो कितें? हेचेर सीएम इन्क्वायरी करतलो काय? ह्या स्कॅमाचेर सीएम एसआयटी बसयतलो काय? ह्या स्कॅमाचेर सीएम जे ऑफिसर इन्वॉल्व आहा तांकां सस्पेंड करतलो काय? ह्या रिपोर्टाचेर सीएम जो वेलनेस वांगडा कॉन्ट्रॅक्ट केला तो स्टॉप करतलो काय? हे सगळे गजाली. हांव फायनली सीएमा कडेन मागता की तेणे ह्या विशयाचेर तेणी बेगिनातल्या बेगीन इन्क्वायरी करची, ऑन प्रायोरिटी इन्क्वायरी करची. भितर मिनिस्टर आसूं, भितर ऑफिसर आसूं, नाल्यार डीन आसूं, नाल्यार आनी कोण आसूं, तांकां सगळ्यांक पनिशमेंट मेळपाक जाय. आनी जाता तितल्या बेगीन ह्या वेलनेसाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो बंद जावपाक जाय. तो कॉन्ट्रॅक्ट काढून तुम्ही गोंयच्या खंयच्या तरी फार्मासीवाल्याक, डिस्ट्रिब्युटराक, कोणाकूय तुम्ही गोंयच्या कोणाक तरी दिवपाक जाय. आयज आमचो गोंयचो वचून महाराष्ट्रान ना जाल्यार कर्नाटकान ना जाल्यार आनी खंय आमचो कोण आमकां कॉन्ट्रॅक्ट दिना, पूण हांगा भायल्याच कंपनीक तुम्ही हाडटात आनी कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी गोंयकारांक काबार करतात.